भारत आड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चॅम्पियनशिप फाल्यां सावन हे मॅचीत क्रिकेट पंडितांच्या अदमासा प्रमाण ऑस्ट्रेलिया फेवरेट। मात टीम इंडियाचो फॉर्म पळयल्यार ऑस्ट्रेलियाक ही मॅच सोपी ना। ऑस्ट्रेलियान पॉइंट टॅलीत टॉप पोझिशन जोडून फायनल गाठल्या, जाल्यार भारत भारतात जाल्ले टेस्ट माळेंत ऑस्ट्रेलियाचेर 3-0 फरकान जैत जोडून फायनलीत। टेस्ट चॅम्पियनशिपीत भारतान ऑस्ट्रेलियाक कांय नी कशें हरयले, तरी भारतान हे जैत भारतांत जोडिल्ले। स्पिन ट्रॅकार लंडनात ओव्हल पीच स्विंग बॉलरांचे फावरात थारूं येता, ताका लागून बॉलिंगेत ऑस्ट्रेलिया मातशे फुडें। बॅटिंगेच्या पावण्यारूय लाबुशेन, स्मिथ, ख्वाजा, आलेक्स कॅरी ग्रीन फूल फॉर्मात। ऑस्ट्रेलिया खातीर वायट गजाल म्हणल्यार तांचो टॉप बॉलर हेझलवूड जखमी, फायनलीत तो खेळना। हे वटेन भारताची बॉलिंग बुमराह इंजर्ड जाल्ल्यान मातशी हल्ल्या। शामी आनी सिराज हांचे बरोबर तिसरो फास्ट बॉलर कोण हे मॅची वेळारूच कळपाचे। बुमराह नाशिल्ल्यान उमेश यादवाक आपयला, ताका खेळयतले काय ऑलराउंडर शार्दुलाक हो प्रश्न। मॅच लंडनात आशिल्ल्यान टॉप ऑलराउंडर जडेजा आनी अश्विन एकठांय खेळटाना दिसत काय होय प्रश्न। भारताक फायनलीत पावंक महत्वाच्यो खेळी केल्लो रिषभ पंत इंजर्ड, टेस्ट स्पेशलिस्ट लोकेश राहुलय इंजर्ड, विकेट किपर ईशानूय जखमी। ते फाट वयर अजिंक्य रहाणेक आपयला, रिषभाचे सुवातेर श्रीकार खेळूंक शकता। भारता खातीर बरी गजाल म्हणल्यार ओपनर शुभमन गिल आनी रवींद्र जडेजा फूल फॉर्मात। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्माय बरो खेळ करूंक शकता। दोनूय टिमी बऱ्या बॅटिंगेच्या नेटार फायनल जिखपाक नेट लायतल्यो। बॉलिंगेत दोगांचे टॉप फास्टर इंजर्ड, ओव्हलान स्पिन तितली चलूंक शकना ही ऑस्ट्रेलियाक थाकाय। ग्रीन पिचीर भारताच्या ओपनरांक बरी सुरवात करून दिवची पडटली, बरी सुरवात जाल्यार शेवट बरो। रोहित शर्मान कॅप्टन म्हूण आपल्याक 1-2 ICC वर्ल्ड कप जिखूंक आवडटले म्हूण शिनाल दिला। वन डे वर्ल्ड कपूय ह्याच वर्सा। भारतीयांची नजर फाल्यां रोहित सेनेचेर। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।